विसा उपरांत तुमकां येवकार. मये पंचायतीन उपसरपंचाचेर अविश्वास थाराव 9 मतांनी पास जालो. पंचायत मंडळ बसयतना जशें थारिल्ले तशीच पंचायत चलपाक जाय, मात तशें जावंक नाशिल्ल्यान अविश्वास थाराव हाडचो पडलो आनी ह्यान फुडें अशें जालें जाल्यार परतय दुसऱ्याचेर सुद्धा असो अविश्वास थाराव येतलो म्हूण मयेचे पंच वांगडी उलयल्यात. आर्डेक्सको ब्युरो रिपोर्ट. मये पंचायतीन उपसरपंचाचेर अविश्वास थाराव पास जावपाचो नो कॉन्फिडन्स मोशन दिल्लो आनी आयज ती तारीख आसली आनी आयज तो नो कॉन्फिडन्स मोशन पास जाल्लो आसा. 9 मेंबरांनी आमी सायनी घेतल्यो आनी 9 मेंबर आयज त्या नो कॉन्फिडन्स मोशनाक हजर आसले. 9 मतांनी तो नो कॉन्फिडन्स पास जाल्लो आसा. आमचे ठरल्या प्रमाणे पंचायत मंडळ बसयता आसतना ज्या प्रमाणे ठरलेले तशीच पंचायत बसयली आनी आमच्या सगळ्या पंचाचो भितर सरपंच किंवा उपसरपंच असो भितर सहभाग आसा. तिजे ठरल्या प्रमाणे वेळेच्या पयलीं तिजेर नो कॉन्फिडन्स हाडलेलो आनी जे आतां ह्यान फुडें सुद्दां जे आमचे मंडळ बसतले तितून सुद्दां जर कदाचित खंयच्याय मेंबरान उलट सुलट कितें हें केलें जाल्यार तेजेर सुद्दां बसयल्या उपरांत आमी नो कॉन्फिडन्स हाडपाक फाटीं फुडें पळोवंक ना. कारण आमी पंचायत बरी आनी एक ह्या 5 वर्सांत लोकांक बरो न्याय दिवपाचो असो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी जी हो नो कॉन्फिडन्स जालो आयज त्या हेजेर उलट सुलट चर्चाय बी जाल्या तशें हें कांय नासलें हितूनसून. पण ज्यो गोश्टी एक पंचायती विरोधान आसूं जावं आमदारा विरोधान आसूं ह्यो गोश्टीचेर जेन्ना कोणी तरी लक्ष चड घातलें त्या खातीर आयचो हो नो कॉन्फिडन्स आमकां पास करचो पडलो. आयज मया पंचायतीन उपसरपंच नमिता धारेचेर अविश्वास थाराव पास जाल्लो आसा. पण जें कितें जालें तें आमी बॉडी मिटिंगेन जे 9 जाणांनी आमी हेचेर सायन मारलेली आसा. आमकां कोणें जबरदस्ती करूंक ना आनी आमकां ह्या हितून आमदाराचो कसलोच भाग ना प्रवीण सराचो. कारण ताणें आमकां केन्ना कांय सांगूंक ना. हें आमी स्वता डिसिजन घेतला आनी स्वता अविश्वास थाराव हाडला.